सुप्रभात. आयचो कामकाज सुरू करूया. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 1. स्पीकर सर, इंडस्ट्रीच्या एका क्वेश्चनान मातशे थोडे फिगर्स मिक्सअप झाले. Only 2-3 entries. So I will correct it if the question comes, or we will send a correction note annexure. It's about employment and investment and employment. Ekamaka counter action. I'll correct it at the time of only 2 or 3 entries. No, if it comes, I will correct it, because it came to my notice just 5 minutes prior to this, it's just exchange. Investment is gone into employment column, and employment has come into investment column only for 3 entries out of the full lot. I'll correct it, otherwise we will send a separate correction if it doesn't come for it. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री दिगंबर कामत. LQ number 1A. 1A. Replies as per cyclostyle. स्पीकर सर, सगळ्यात पहिली माझी एक रिक्वेस्ट आहे. स्पीकर सर, तुम्ही आन्सर दिता पळय असेंब्लीचे, तुम्ही एनेक्शर जर पळयत न्ही, खुबशे सगळ्यांचे प्रॉब्लेम त्याच आसा. खूब मेंबराचे कितले फायन आसता पळय, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू रीड. स्पीकर तुम्हीच पळया मुद्दाम तुमच्या टेबलार, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू रीड. कांयच दिसना तें. सगळे अशें एनेक्शर जितली लायता पळय ती इतली फायन लायता की कशें वाचप कशें. म्हणजे आतां म्हाका एक्चुअली आन्सर आसा सारकें करेक्शन करून घेता. मातशें सांग. Speaker sir, म्हाका दिसता एक font sizes has to be defined. This is the problem for me also. ताका तरी चश्मा लागना, म्हाका वाचता आसतना चश्मा लागता. So it should be at least 12 font. And at the same time, questions also should not be asking for everything under the sun. तशें जावंक जायना. फुडले फावटीच्यान तेची काळजी घेतली वतली. स्पीकर सर, म्हजो क्वेश्चन आसा विथ रिस्पेक्ट टू इंटरप्शन्स इन मारगांव. ह्या खेपेक अशें लक्षांत आयलें की अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जातकीर मडगांवां इंटरप्शन जायना अशें. देर इज टू बी व्हेरी मिनिमम इंटरप्शन्स. फर्स्ट टायम अशें आयलें की मे म्हयन्याक हांव टोटल मारून पळयतलो. मे म्हयन्याक इंटरप्शन आहा 122, जून म्हयन्याक 26, आनी जुलयाक आतां पर्यंत 9 दिसांक 11 इंटरप्शन्स आसात. सो आय जस्ट ट्राय टू फायंड आउट वॉट कूड बी द रिजन. सो प्रायमरी म्हाका रिप्लाय दिला तातूंत भितर सगळे कडेन जर वाचलें जाल्यार एक लक्षांत येता, इट इज इनकमिंग फेल्युअर. इट इज नॉट मेजर फॉल्ट्स लायज विथ द सप्लाय विच कम फ्रॉम नेसाय. सो देर वॉज आय रिमेंबर की फाटीं केन्ना तरी एक मिटींग जाल्ली. Power Minister had come to Margaon Collectorate, and it was decided that there are 4 feeders coming from Nesai to Margaon. Nesai 1, Nesai 2, Nesai 3, Nesai 4. Their conductors have become very, very in hopeless condition, and they snap every now and then. Pausan matche ware aile, but ani kit zale tutle. Will government see that this work is tendered and these conductors are replaced as early as possible? But this will not give relief to only Margaon. This can give relief to Raya. This can give relief to Kokolim also. In fact, the annexure shown and the tripping which has been shown are for all feeders. They are not only for Margaon. That is all right. 2 गोष्टी आहा. मारगांवाक अंडरग्राउंड आहा. ह्या खेपात 2 विशय आले. एक ती कंडक्टर वीक आहा तो एक विशय, आणि रस्त्याच्या खणाखणीमुळे म्हाका दिसता केबल पंक्चरिंग इज अनदर इश्यू. That I will come. We have now put up committee under collector to permit any digging, so that proper coordination takes place, because lot of works are going on. So the contractor येता, तांचे कोण supervisor नसता, ते खणटात आनी डॅमेज करता केबल. Regarding change of conductor to Casablanca, 55.5 crores worth works across Goa, mostly in South Goa, has been financially cleared. EFC, Expenditure Finance Committee, has approved it. This is included. This is part of that. This is small part of that, okay. Not full. Total is 55.5. This is only 4 feeders I am talking about.
जाणा खबर आहा पण this is a part, there are only two. The two feeders are underground. So 2 feeders are replacement by conductor. 4 are overhead. Or total 4 are overhead. They 4 eka bhitar included are in that 55.5 crores for which EFC, Expenditure Finance Committee sanction is approved. Minutes are in finalization. So probably in the month of August they should be tendered. Ask them to take it on priority. No, I have speeded up everything. I am asking them almost every week what is happening on. Now, my second question is with respect to damage to the underground cables. There are two types of damages. One thing is sewerage work is going on. Some other works are going on. Pipelines are being laid where cable gets cut. Now, you get it done through some contractors, private contractors. My reply, they have given me a reply also. They have given me names of 4 or 5 contractors. Now, sometimes contractors do not come in time. As a result, they have to be given overhead connection because nadala log kal khan urta. My thing is, will the government empanel some contractors? Ki jada, Speaker sir, hancho rate aha, departmentacho rate aha for jointing and all 2,200. Tan te munta 4,000 sakal kosoch rate परवडना, and that is why they hesitate to come. So best thing is if you empanel 3 or 4 contractors for undertaking this type of work, then this problem can be resolved. I'll consider it. We'll definitely consider empaneling. Third is, Speaker sir, खूप कडेन cable best कित्याक लागून joint फुट्टा, कितें cut जाता, कितें problem जाता. Now, stores division पळय आसा मडगांव, that division doesn't have any cable, even cable is shortage. Any cable जाय जाल्यार ते म्हणटा private मनशां म्हणटा cable हाड म्हणून. So I think you should make available at least cable, some jointing kits with the department, so that you have given me a reply that fault detecting machine is in Banavlim. Fault detection machine that is given to division 16. Now division 16 has got wide range of these. It covers म्हाका दिसता even Konkani, Bincon, ते सुद्धा cover करता हांव नको, but it has got lots of areas. So one fault detecting machine in Margam, and some equipments, emergency equipment like cable, joint detecting units can be kept in the stores to be used in emergency. नाजाल्यार ते कितें करता, I don't blame them because कोणाक काळखांत दवरपाक मेळना, cable shortage. They will give you overhead connection. Time being करता आनी मागीर it remains like that one. So this if you can give instructions to them. I have taken note of the suggestions. Incidentally, the question I mentioned, Speaker sir, is start question 1B, the other one where it is 9, 12 and 14 columns has to be interchanged. I will lay it on the table of the House so that ministers can be, MLAs can be informed about it. Sri Nilesh Cabral. I was going to the replies of the power fluctuation breakdowns. Sir, major power fluctuations seem to be from shelled substation. On inquiry, it is not only shelled substations, does not give Margao, but it gives various other places. Speaker sir, shelled substation comes in my constituency, and I frequently, almost a month, every month I visit. I have come to know the powers of the executive engineers, the assistant engineers to procure small batteries which fail every time because of high voltage or fluctuations. These also they have to take procurement from a chief engineer. Sir, it is not done. Since you are holding the power portfolio now, I know you have not done it, but I request you to look into that procurement part of it. For small things below 5,000 rupees also have to come to the central, to the executive, to the... Decentralized करपाचे, Speaker sir, हांव पळयता, power department, and for example, he had asked me a question about connections, load release. I can tell him that 100% pendency has been cleared from the chief engineers, at chief engineers level. All connections have been released. You bring this to my notice, I will delegate the power to the concerned executive engineer or assistant engineer. Philip Neri Rodriguez. Speaker sir, Honorable MLA of Margao has rightly pointed out that 4 feeders are coming to the city of Margao or town of Margao. And Honorable Chief Minister, who is also the Finance Minister, has assured that it is included in the financial or expenditure sanction. Cleared already. CM, can you tell me all the feeders lines coming from Nesai, which is my constituency, part of my constituency,
will be Question improved, related to the Margao. will be improved along with this Margao city problem. All requirement conductors which are very old are part of this EFC clearance, which is worth 55.5 crores. Which includes I don't know exactly which this, it includes what he has asked, but should be, But according please to see me. that, please see that all the feeders line has to be improved. Or underground cables, because they are susceptible for damages due to tree falling and ते देसायचे लोक बाबडे सदांच म्हणटा की इतले फेस कोता ते प्रॉब्लम निलेश बाबा खबर आसता निलेश काब्रालाक that is the worst area as far as my constituency is concerned. So please see that it has to be include that feeder lines also. I think everything is included. I think these are also part of the 33 kV cable, NSI 1 and 2, and 110 kV. These are also part of that. Alex Lorenzo. Up to 3 lakhs have been already given to the executive engineer for purchases, Nilesh Kabral. Speaker sir, Sanjay Darial per line yata ti amka yata and comes from Margao. Now we are every day there is a breakdown. So much so that people have even gone to the substation and substation 40 amopason gele. I have gone. का बघत ना ते लोकांगे पडे इतू हे हा इतू रिसेंटमेंट हा डिपार्टमेंटाचेर आणि डिपार्टमेंटान आतां आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर केबलिंगा प्रॉब्लम आहा अंडरग्राउंड केबलिंग तो म्हणटा आमगे दिगामे बाब म्हणटा देर आर प्रॉब्लम्स ओवरहेड देर आर प्रॉब्लम्स what steps you are going to take to see 1 second to see that whatever you do next आता new cabling चालवता new line चालवता will quality be maintained तो चीफ इंजिनियर टू एक्सटेंशन एक मिनिट चीफ मिनिस्टर टू एक्सटेंशन दीत आहा ते ज्युनियर स्टाफ आहे ते हे जायत आहे ते डिमोरलायज जायत आहे तेही काम कोण नाही हुंय तरी ते डिपार्टमेंटाक कितें मंत्र गुणा बदल मातशें गुणाय ते चलना सीएम ते डिपार्टमेंट पडे आहा ते मातशें पूण चलना वी आर कोऑर्डिनेटिंग हांव आतां हिंग क्रिटिसायज करीत बट थिंग हांव तांकां हेल्प करता आय पर्सनली गो टू द सायट I personally see that trees are cut, but we are not able to do justice. लोग थिंग बॉब मारतात. तू 3-4 प्रश्न. मुंगे पड आवाज जाता. माशरो. त्याक मध्ये उलय नाक सांग. मॅनर्स शिकय. उलय तू उलय माझ्याकडे. शिकय. आय एम ऑन माय लेग. मॅनर्स शिकय. तो किती उभा शिकय. You address to me. I am here. I am raising a point which is very important. You tell him. Yes. Speaker तू माझ्याकडे उलय. हांव तुका उलयता स्पीकर सर बट स्पीकर सर ताजो प्रश्न जो आसा पळय 1 सेकंड मिनिस्टर मातशें 1 मिनिट चीफ मिनिस्टर मेकिंग अ पॉइंट स्पीकर सर 1 मिनिट सीएम उत्तर दिता बस इट इज नॉट लिंक्ड विथ मडगाव इट इज लिंक्ड विथ ऑर्गनायझेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इफ ही रेजिस इट ड्यूरिंग द डिमांड आय विल आन्सर इट इन डिटेल ओके रेज इट ड्यूरिंग डिमांड आय विल आन्सर इट इन डिटेल For your matter, 3 lakhs पर्यंत executive engineer power delegate केल्या already. 3 lakhs. Date I don't know, but it is delegated. अरे 3 लाख पर्यंत केल्या already. तुझी कितें प्रॉब्लेम आसत जाल्यार म्हाका सांग. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2. स्पीकर सर I had already called. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2. Wilfred Disa. I have given the 3 supplementary and it is already I have called the question. Please, Wilfred Disa. Please, आम्ही 3 supplementary दिल्यो चोचिल बाब बेगीन बटन दामपाक जाय. तुम्ही चौथो दामपाक रावता ते फास्ट आहा तुमच्या ना पावर मेळटली काय हरकत ना डिमांडा वेळा उलयात तुम्ही फास्ट दाबात पयलीच दाबात मातशें रेजिनाल्ड खूब बेगीन दामता. Wilfred Disa. I may be permitted to ask LQ number 2B. कोण रे 2B उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरला त्या प्रमाणे Speaker sir, I mean New constituency 4 villages underground cabling zala आणि ताका around 1000 crores spend केले around 9 years back. पूण आज पासून कितले 97 crores underground work. cabling.
अलेक्साच्या वेळार 97 crores वर्क्स हॅव बीन डन, नॉट 1000. बेटे झिरो वाडयत वचूं नाका. इट इज 100 crores. Okay, 100. 97 टू बी प्रिसायज. Okay, 100 crores. आणि तेका 9 years जाली हें काम कंप्लीट केल्या, पूण आज पासून जायतीं कामां इनकम्प्लीट आहाय. आमगेली 33 kV underground cable from Verna to Mount Hill and Verna to Kadamba bus stand. तशें एक आनी एक 33 cable from सांकवाळ to माजोर्डा हो केबल गांदवला पूण चार्ज केल्लो ना. आनी ते पयले रिजन दिताले रेल्वेचा NOC मेळना म्हूण, पूण आतां NOC हाडिल्लो जाल्यार ताका 4 म्हयने जाले. 1 May आमी रेल्वेचा NOC हाडिल्ली. आज पासून ते काम स्टार्ट केलें ना. ते केदो करतले ते सांगत. तूं डिटेल जर तूं म्हाका दिशी जाल्यार आय वील सी दॅट द वर्क इज स्टार्टेड इमिजिएटली आफ्टर द रेन्स. ड्युरींग रेन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट एनी वर्क. पण तुवें जे प्रश्न विचारला पळय नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन, दे आर ओनली 2 वर्क्स वीच हॅज बीन टेंडर्ड इन 2009 and 2011. आनी ताजी कामां एकाची कंप्लीट जाली 20 कोटी 20 लाखाचे वर्क्स, आनी दुसरे 34-76 आहा पळय ताजे 95% काम जाल्लें आसा. सो आनीक कितें आसा जाल्यार म्हाका तूं डिटेल दी. ते माजोड्डा सांकवाळ सबस्टेशन टू माजोड्डा सबस्टेशन 96% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड. डिले इन इश्यू ऑफ परमिशन फ्रॉम साऊथ सेंट्रल रेल्वे एंड ऑनसेट ऑफ monsoon हे दोनूय कारणां. तातली NOC मेळ्ळी मे म्हयन्यान. NOC हॅज बीन रिसिव्ड इन 1/5. आफ्टर द monsoon इज ओवर वील स्टार्ट द वर्क. ड्युरींग monsoon यू कांट वर्क. माजोर्डा आनी बेतालबाती ह्यो 2 विलेजीस अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक उरला आनी ते म्हणटाय वर्क इज अंडर प्रोसेस. आनी हें जाता म्हळ्यार आनीक जायतीं वर्सां वयतली टायम लागतलो. तेदो म्हळ्यार ओवरहेड केबलिंग करपाक केबल घालपाक कंडक्टर घालपाक तुमी एस्टिमेट केलो जाल्यार एप्रूव कोतले? न्हय, तुका म्हणजे काम कितें करपाचें उरलां थोडेशें. एज यू सेड 1000 crores. लकीली इट इज नॉट 1000, इट इज 100 crores वर्क नुव्यान केला. नुव्या जवळ जवळ सगळें अंडरग्राउंड करून उडयला अलेक्साच्या काळांत. आनी आतां उरलेली 2009 आनी 2011 घेतल्या. सो वर्च्युअली ऑल वर्क्स हॅव बीन कंप्लिटेड. इफ देर आर सम पॉकेट्स लेफ्ट, you bring it to my notice, we'll take it up. 2 विलेजीस उलो आहाय सर, माजोर्डा आनी बेतालबाती. पत्र बरोवन धाड, हांव घेता. हय, म्हणजे ते अंडरग्राउंड करता म्हळ्यार ताका टायम लागता. I have told electricity department to ensure that maximum coastal areas are brought underground, because वयर ते सगळे ह्या जातात, कळमेतात, म्हणजे खाऱ्या उदकांत पिटे येतात. 40-50 years old lines आहाय ती. हां, लायन्स आहाय ती 40-50 years old तुटताय, पोतपोतून तुटताय. नाही, ती बऱ्याच जाग्यार 30 वर्सां वयली आहा, ते तुटतात मागीर. सो वी आर चेंजिंग नाव. सांग म्हाका बरोवन धाड. ओके. द थर्ड वन, LED लायट्स. LED लायट्स गायले सगळे कॉन्स्टिट्युएंसी आख्या गोंयांक, म्हळ्यार मेंटेन करपाक कोणय नाही. एईक जेईक कोणा ईक जेको खबर ना कोण मेंटेन करता, तांकांय कॉन्टॅक्ट ना तेंचो. आनी तांकां एक स्टाफ आमगेले सब डिविजनाचे तेंगेले कोणा परमिशन दिला, तेंगेले स्टाफ आमगेले सब डिविजनाचे दवरचो. ESL पळय आहा, सेंट्रल गव्हर्मेंट PSU, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस LED मेंटेनन्स, installation and maintenance and attending. They have subcontracted it to some other contractors who have not delivered properly. We have not paid. We have taken now series of meeting, and I am already on their breathing on their necks. And we have told them, either you make the subcontractor effective, or you change him, or you do it yourself. So I expect results by August. The new teams are already being placed. Call center will be attended through an PSU's own arrangement. And the contractor, if he does not put up the teams on place, then he will be taken for task. Actually, the main problems are carbon on the because of rains, and the other one is the switch boxes. So we have told them to get this replaced or repaired. म्हाका दिसता सप्टेंबरान प्रॉब्लेम बरेचशे कमी जातले. स्पीकर सर, त्यो लायटी एक जाता जाले, लायटी वयता एक जाले, दुसरी त्यो सामक्यो सांजच्यो वोल्टेजी लागून काय कित्याक खबर ना, सगळ्यो हे जातात, म्हळ्यार सामकी पेटोवप बंद जावप. हय,
तेजेर म्हाका तो सगळे थोड्यो कार्बन तुका सांगलें न्हय ते अटेंड करणारी कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे PSU आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटींग अप दीस दे हॅड सब कॉन्ट्रॅक्टेड इट टू अनदर कंपनी who was supposed to maintain this. They do not have proper, they have failed to provide proper arrangement. So we have taken 2-3 meetings in last 1.5 months. And slowly by August end, I expect some correction in the system. So September and lighty बऱ्यापैकी जाग्यार येतल्यो अशी म्हजी अपेक्षा. Sri Cleophas. Question. Is question related to Nue. So I'm talking about LED. So LED light आता त्याने गेला आमगे इन्फेक्ट दिसांनी. So LED लायटीच्या उलोवपाक सोदिता स्पीकर सर जेन्ना हांवें एक कॉन्ट्रॅक्टर सचिन पाटील म्हणून तो खंय आख्ख्या सावथात तो पळयता LED लायट रिपेर. सो हांवें ताका घेवन इंजिनियराक घेवन मिटींग घेतली. सो तो सांगता आपल्याक खाली 5 लेबर आसा म्हणटा आनी एक गाडी entire South Goa is only one vehicle. So how it possible, Speaker sir, to maintain all this street light? अरे सांगलें न्हय रे हांवें ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय दे हॅव नॉट प्रोवायडेड एडेक्वेट मॅन पॉवर सो आय हॅव टोल्ड नाव द मेन कंपनी द PSU who is responsible for it and they have already started taking action. There are 3-4 meetings which has happened on this. That is why I am expecting by August end the street light problem should be on the way to resolution. सर एकूय ते आतां आमगे पयले आसलेले न्हू ते लायनमॅन तांकां तेदो मिनिस्टरान सांगलें तांकां आपूण रिपेर करूंक लायता मग So this contract includes हे maintenance. पावनाय न्हू सर हे पावनाय सध्या आमी आमच्या हातूंतल्यान थोडेफार करता पण दिस कॉन्ट्रॅक्ट इन्क्लूड्स मेंटेनन्स वी हॅव नॉट पेड देम. Sri Chechil Allemo. तुम्ही लास्ट बटन दाबला आता बी त्या खातीर पयलींच दाबीत जालां म्हणून सांगता तुमकां हे पाडी ना चलता म्हाका पूण एकूय विचारपा जाय म्हाका अलेक्सा नांवा सो त्या खातीर ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. चीफ मिनिस्टर म्हाका एकूय विचारपा जाय जेन्ना हे पावटी पावस 50% देखून पडना पूण हे पाटी लायट आपाली पापड जाल्या ती सारकी आनी सांगपाची ना. हांव मागतां हे लायटीचेर कितें तरी उपाव करून आनी LED पट्टी मारली सारको एक बरो उजवाड जालो आख्या गोंयांत पूण आमकां थोडे कडेन LED मेळ्ळ्यो न्हय. जो पर्यंत LED बसयल्या पळय 1,70,000 कितें तरी बसयल्या त्यो LED पयलीं सगळ्या जाग्यार घालता ताज्या नंतर फेज 2 चालू जातली. सो सप्टेंबरा नंतर फेज 2 चालू करता. एलेक्स रिजनल. सप्टेंबर कोण जाय तेम जालो हांव कितें म्हणटा चीफ मिनिस्टर तुका आतां पोर्टफोलियो येयला वी हॅव बीन आफ्टर दीस फॉर द लास्ट सप्टेंबर मू हरें सप्टेंबर फिक्स कर कित्याक वॉट हॅपन्स यू डोंट अंडरस्टँड वाटेर कोण फोन मारता आमकां आमदार जालो काय ना आमगे आमदार सारके सवाय पडले पाक कोण फोन मारता कितें फोन मारता लायट गेल्या 2 दीस जाल्या तूं कितें करता ते कितें आन्सर दिवपा हांवें चीफ मिनिस्टरान सप्टेंबरान दिलें म्हणपाचें कित्याक तो आयकना. सो मुगे कितें एकूच रिक्वेस्ट पुट देम टार्गेट्स ओके सप्टेंबर आज सद्या पडे 2 दीस गेलो हा ते बॉब मारतात. सो एनीवे नाव सप्टेंबर ऑल लायट्स इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी तो इश्यू उलयता स्ट्रीट लायटीचो. हय स्ट्रीट लायट्स सप्टेंबर स्ट्रीट लायट्स आय एम टॉकिंग ऑफ LED स्ट्रीट लायट्स. आय एम व्हेरी क्लियर LED स्ट्रीट लायटाचो इश्यू सप्टेंबरान तूं सांगता सगळे सारके जातले पूण हांवें सगळें आर्ग्यातलें म्हूण सांगू ना हांवें सांगलां ऑगस्ट नंतर तो विशय जाग्यार पडपाक लागतलो. बट लायट येतली काय ना लायट पेटले काय ना सगळे जाग्यार पडपाक लागलो म्हणजे कितें मिनींग जाग्यार पेटले काय ना थिंग ऑन जातले काय ना. जाग्यार पडप म्हणजे हळूहळू करून अन्य सभासद बसून घे. मेंटेनन्स सारकें जावपाक लागतलें. मॅन पॉवर वील बी देर इन द प्लेस. आय एग्री दॅट लास्ट 1 year this has not been maintained to the level it should have been as per the contract. But we have started on the, if the contractor fails, outsourcing म्हणटा तें fail जालें जाल्यार this is the problem. So someone has to be there to attend to it. We are working on it with the main company. तारांकित प्रश्न क्रमांक 3 श्री अंतोनियो फर्नांडिस. Because I may be permitted to ask LQ number 3A. PA as placed on the table of the House. Speaker, sir,
My question was how many industries has been set up and how much employment generated till date. However, Speaker Sir, the reply states, proposed figure of 9165 persons, but not actually how much employment generated till date. Either a depart, अरे 3A पळय आहा ताजो खंयचो A, B, C? A. Number of industries set up in Goa. हय, and the employment generated. By them. सांग, विचार. Because my question was how many industries has been set up and how much employment generated till date. However, Speaker Sir, the reply states proposed figures of 9165, but not actually how much employment generated till date. Either the department is, I don't know whether they are rotating around with watch answers or innocent about the detailed information. The information is baseless and not as per my question. So, I'd like to ask the Honorable Minister, how many people have actually been employed out of 9165? हांवें विचारलां कितले लागल्या ते आनी म्हाका ते प्रोपोज केल्या ते. समजून ना. 9165 is a small scale industry. It's a proposed figure is given. Huh? Proposed figures is given. I have Proposed Karan, you are not aware of the mechanism of employment registration now. Proposed is because it is declared by the industry itself online. So we don't go on measuring. Industry declares that I have commenced production and so many people are employed with me. So as per the declaration of the industry, from 2015, 9,165 in small and medium are employed. Expansion, in case of Goa Investment Promotion Board, 15 industries with 886. And in expansion, around 1660 out of 27 units. So 9,165 plus 886 plus 1660 is the total number in the industry. Okay, Speaker Sir, the department is not aware of how many Goans are employed since 2015. If so, then what is the mechanism to ensure 80% employment is offered to the Goans? On what basis the government and the concerned minister are warning the industries to fulfill the condition when the concerned minister itself is not having the data? What is the commitment IPB has taken from the industries while approving their setup in Goa with land at subsidized rate and other intensives? हांव फक्त इतलेंच सांगता की जितल्यो पळय इंडस्ट्री आहा तांकां आतां ज्यो स्किमी मेळटल्यो पळय किंवा पयलीं सुद्दां आशिल्ल्यो हातूंत एम्प्लॉयमेंट ऑफ गोवन इज वन ऑफ द कंडिशन फॉर गेटींग बेनिफिट्स. यू कॅनॉट फोर्स समवन फ्रॉम एम्प्लॉईंग गोवन. फॉर एग्जाम्पल आतां नुस्त्याचोच हे घे वेव्हार, हांव कोणाक हें करपाक सकयल दाखोवपाक हें करना, पण सगळे गोंयकार आशिल्ले 30 वर्सां पयलीं भितर. Today, every one of them goes to Jharkhand, Orissa and gets the labor for working on their trawlers. 99% people who are working on the trawler are non-Goans. Because हांव कोणाक सकयल दाखोवपाक सांगिना. I am not trying to score a point. I am trying to point out as the days have gone up and as the economic situation has changed, in many fields, Goans don't like to work. आता इंडस्ट्रीन कितें गोंयकार ना म्हणून काम बंद करपाचें. आतां गोवा मेडिकल कॉलेज आहा, हे कार्डियोवास्कुलर युनिट घे, कार्डियाक युनिट. वी हॅव एम्प्लॉयड मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम गोवा ओनली or the diaspora, Goan diaspora. पण जेन्ना पळय हांव स्पेशलायज नर्सीक गेलो तेन्ना आमकां नर्सी गोंयकार मेळना त्यो ट्रेन जाल्ल्यो. So basically, industry also function. Speaker sir, अशें म्हूण नाका कितें नर्सी मेळना, दोतोर मेळना.
I told the health minister to consult me. जाय तितले मनीस माननीय दाखोवचे. मुख्यमंत्र्याक पयली Speaker sir. कंप्लेंट करून न्ही. अशें म्हणू नाका. कोण say? का कार्डियक हाका नर्स म्हाका हाडून दी, हांव दवरता नोकरेक फाल्यां. Thank you very much, Speaker sir. Thank you फाल्यां very हाडून दी. much. पण पयलीं आयकून घे हांवें कितें सांगलां तें. हांवें कार्डियक युनिटाक सांगलां. कार्डियक युनिटाक स्पेशलायज नर्सी गोंयकार नाशिल्ल्यो. आतां हांव नोकळो एट दी स्टेज. आमकां भायल्यो घेवच्यो पडल्या. हांव सगळ्यो नर्सींग उलयना. बाकीचे सगळे नर्सींग गोंयकारूच आहा नर्सी. स्पेशलायज हाका नर्सी आमचे कडेन एवेलेबल नाशिल्ल्यो. बरोबर आहा न्हय? सो तशेंच आमकां जायते सगळे तरेचे काम करणारे गोंयकारूच उपलब्ध जाता अशें ना. पण आमी कितें केलां, इन्सेंटिवायज केलां. जो गोंयकाराक नोकरेक दवरतलो पळय ताका आमी भरपूर सबसिडी दिता. येत्या 8 एम्प्लॉयमेंट हाज्या इंडस्ट्रीच्या डिमांडाच्या वेळार हे कर. आयटीन ताणें ऑलरेडी पॉलिसी हे केली, फ्लोट केली. बिटवीन 60% एंड अबाव अप टू 80% ही गिव्स staggered higher slab subsidies for Goan employment. So you will find that slowly employing Goan is going to be beneficial. Because sir, माझे एकूच प्रश्न आहा की इंडस्ट्री कोणें डेटा ना. That is the thing. They doesn't have a data. I have given this wrong, all these answers here. नाही डेटा ना न्हय. गोंयकार कितले हाजे हे करतलो जाल्यार तांच्यांनी सबसिडी क्लेम केली की आमी तुमकां डेटा दिता. आतां टोटल एम्प्लॉयमेंटाचे पोर्टला वयल्यान सेल्फ डिक्लेरेशन आसता. इतले म्हजे कडेन कामगार आहा म्हणून. तुम्ही फुडले विधानसभेक परत प्रश्न विचारात तो. ना डेटा गोंयकार हे आमी तशें इंडिपेंडंट हे करूंक शकना, काडूंक शकना. इट्स नॉट पॉसिबल. वी हॅव टू, दे आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, 10,000. वी आर ट्रायंग टू गेट इट थ्रू एम्प्लॉयमेंट टू सर्टन एक्सटेंट. एम्प्लॉयमेंट करता ते वर्कआउट, पण नॉट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. विरोधी पक्ष सीएमान रिप्लाय दिली ते प्रमाणे टोटल जे इंडस्ट्री तुम्ही 15 पासून दिला ते 885 आणि जे एम्प्लॉयमेंट जे आसा 9165. तातूंत भितर सकयल आसा गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन बोर्ड हॅज अप्रूव्ड 15 नंबर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्री विथ प्रपोज एम्प्लॉयमेंट 886 पर्सन. स्पीकर हांव मान्य सीएमा कडेन जाणून घेवंक सोदता की हे आउट ऑफ 885 15 जे आसात हे 15, 16, 17 हे कारकिर्दी भितर त्यो IPB. आतां हातूंत भितर IPB भितर म्हजो एकच बरोबर हांवें दोन तुमकां बरोबर रिप्लाय दियात. ह्यो IPB भितर तुमी ल्हान मोठे सगळ्यो इंडस्ट्री म्हणजे सगळ्यांकच अप्रुवल दिता काय कितें? आनी दिता जाल्यार त्या लोकेशन खंय आसलें जाता, म्हणजे सरावंडींग ऑर्चर्ड आसा, खंयच्याय गांवांनी कोण मागता आनी थंयच काडटा आनी तुमी इंडस्ट्रियल अशें करून दिता काय कितें? म्हळ्यार एक आयलंड तयार जाता काय कितें? म्हळ्यार जे 15चेच उलयता हांव. रिप्लाय तुमी फक्त 15चे दिला. क्वेश्चन तेणी 14 पासून विचारला, 15 पासून. आनी 15 इंडस्ट्री जे आसात ते तुमी IPB भितर दिल्ले आसात. आतां IPB दिता आसतना मोठे इंडस्ट्रीकच दितात का ल्हान मोठे सगळ्यांक दितात तें म्हाका कळपाक जाय. हे पयलीं सांगात. स्मॉल स्केल मायक्रो हाका रजिस्ट्रेशन हाज्या खातीर उद्योग हे आधार ह्या रजिस्ट्रेशन पोर्टल ताजेर डायरेक्ट करपाचें. त्यामुळे ज्यो पळय वयर आसा की 888, 85 त्यो युनिटाक IPB लागना. 15क लागता. 15 आहा पळय ते मिडियम आनी लार्ज तांकां लागता. आनी ते फक्त नवीन हाजो डेटा दिला. हांव परत सांगता, देर आर 26 युनिट्स आउट ऑफ 36 हॅव बीन परमिटेड. एक मिनिट. ना स्पीकर हांव कित्याक विचारता सांगता, तुमी बरोबर रिप्लाय दिया. 36 have been approved. Out of that 25 have started expansion and they are employing in addition to this around 1660 people. That has not come here because this is only, a question is asked only for new. Those are expansion. 886 फिगर टोटल न्ही त्यांचो 15चो. ना ते 15 ना भितर. नाही तुमच्या रिप्लाय भितर 15 IPB भितर पळय तुमी अप्रुवल दिला त्यांचो एम्प्लॉयमेंट ऑफ 886 पर्सन म्हणला. That is only for new. In case of expansion under IPB, there are 25 units which has employed another 1860 people, which is not here because they are expansions. So totally 9,165 अधिक 886
अधिक 1860. बरें हे तुमी ते दिता आसतना 1860 हांगा येवन ना कारण ते एक्सपान्शन आहा. बरें आमी डिटेल डिमांडाचे सविस्तर आमी उलयतलेच पूण एकच म्हाका सांगात की हे तुमी दिता आसतना खंय ऑर्चर्ड लँड किंवा पॅडी फील्ड किंवा खंय प्रपोज केल्यार तें डायरेक्ट दिता तुमी IPB बोर्डा भितर घेवन खंय ते IPBच्यातले जे तुमी आतां इंडस्ट्रीक जे अप्रुवल दिला ते खंय दितात म्हळ्यार खंय आतां समजा एक सरावंडींग सगळे आख्खे लँड ऑर्चर्ड लँड आहा आनी थंय जर कोणी मागलें जाल्यार थंय तुमी एक आयलँड अशें करूं सोडटात ताका दिवंक सोडटात काय सरावंडींग एरिया कोण दितात काय पयली आशिल्ली ती स्टायल पयली आशिल्ली. आतां आमी KPMG म्हणून एक कंपनी एंगेज केल्या. IPB आतांच जाल्या न्हू सगळें राव मरे IPB येवच्या पयलीं कोणाकूय दिवप आशिल्लें. IPB येतकूच एक आमी कन्सल्टींग फर्म एंगेज केल्या जो प्रत्येक प्रोजेक्टाचो पूर्ण अभ्यास करता आनी तातूंतल्यान कितल्यो एम्प्लॉयमेंट तयार जातल्यो ताणें दिल्ले आंकडे खऱ्या काय खोट्या ताजो गोंयाक कितलो फायदो जातलो हाजें मार्कींग ठरयता आनी दॅट इज प्रेजेंटेड टू इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड आनी ताज्या नंतर इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड डिसायड्स वेदर टू कन्सिडर द एप्लिकेशन ऑर नॉट. देर आर मेनी केसीस वीच आर रिजेक्टेड ऑल्सो. तुका एक्सेप्ट केल्ली एखादी केस दिसता आसत रिजेक्ट केल्ली खबर नासतली. स्पीकर सर म्हाका विचारपाचो पण इंडस्ट्रियल एरिया भितर आहात ते दिले ते दिसना हे तुमी IPB भितर ऑर्चर्ड लँड आसा थंय दितात न्ही म्हणटकीर ती ऑर्चर्ड लँड कोणी मदीं मागले जाल्यार आख्या गांवा भितर तुमी दिवन सोडटात काय म्हणून विचारता हांव. बेटो आपलो कितेंय उलयता. मोस्टली दे आर इंडस्ट्रियल इस्टेट्स. In few cases, if people come with their private land, and if we find the land to be suitable, then there is a power under IPB, under Section 7, where we can declare the area as an investment area. Only some 6 or 7 cases has been so far dealt out of 170 under that power. Otherwise, that power is very rarely used, and that too only for orchard land after inspecting the land conditions, whether it is forest land, green land, no development zone, सगळें चेक करून कन्सिडर केलें वता. श्री एलेक्स रिजिनल डिमांडाच्या टायमार नदरी हाडून दिता. स्पीकर सर IPBचे आनी उलयच न्ही कित्याक CM बरो उलयता म्हाका शिकपा जाय CMाक केस उलयता ते भाशेन कित्याक IPBचेर द कन्सल्टंट कितें चॅक करता मागीर उलया. बट नाव वील कम टू द पॉयंट. आय वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन. आतां एक वर्स जालें CM तुगे गव्हर्मेंट येयला. हांव मडगांव येता आसतना म्हाका जायते बस दिसती पडटा विथ कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स. वन सेकंड. हॅव यू मेड अ स्टडी ऑफ हाऊ मेनी लेबर्स आर देयर कॉन्ट्रॅक्ट इन वेर्ना and who is running the buses? Even buses are outsiders. Even workers are outsiders. How can will you make a study of how many workers are there and see how much you can reduce those contract workers and put in goans? I want one simple answer. Is any study going to be done? For the labor department. Well, no, I just want. This is not the industries. This is on industries only. Industries are just going to labor and cherry. There's also study. Ata study aha. आणि स्टडी हा जाल्यार केन्ना कंप्लीट करतलो. You can ask separate question to the Labour Department. जातले कितले गोंयकार आमगेले तेच पावटी भितर सतले म्हाका आन्सर जाय. अरे लेबर डिपार्टमेंटाच्या हाका विचारीत लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जाल्यार ही विल बी एबल टू गिव यू द आन्सर. इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट डज नॉट कीप दिस डेटा. गोंयकारांगे इश्यू तो. You can ask separate question to the Labour Department. गोंयकारांगलो इश्यू गोंयकारपणांगलो इश्यू हो. स्पीकर सर लेबर आणि कितें म्हण बसून घे, एक मिनिट. का बसूनी डायवर्ट एक मिनिट. का बसूनी इतले मिनिट. हांव बसता प्रॉब्लेम ना. वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पळय आमच्या काळान गेल्या 5-7 वर्सांत हार्डली 10 काय 12 युनिट दिल्या. तो जे युनिट उलयता पळय ते तांचें सरकार आसतनाच दिल्ले युनिटा. तांचे म्हळ्यार प्रोसेस. एक मिनिट माननीय मुख्यमंत्री उलयता तुम्ही ऐकून तरी घेत. आय कॅन गिव यू फुल स्टॅटिस्टीक ऑफ वेर्णा. वेर्णा एक मिनिट सोपोनी न्ही. ना बस मातशें आयकून घे. आतां व्हडली व्हडली भाशणां जोडू नाका. 95% ऑफ द युनिट्स इन वेर्णा आर एस्टॅब्लिश्ड बिफोर 2012. म्हाका दिसता दिस इज अ फॅक्ट वीच ही वील हिमसेल्फ एग्री. So those are not units which has come during my tenure. However, if he wants reply to that question, that can be asked during labor. He should address the question to a right department, not to a wrong department. Industries department does not keep the data of labor. It is kept by labor department. Just divert करपाक सर यस CMन पळय आन्सर दिला. हांव तेगेलो आन्सरान मानी कोता पूण एक प्रॉब्लेम आहा. जे इंडस्ट्री थोडे पळय आहाय
थिंगा समज एक गोंयकार आहा कामाक तो इलोसोच तरी आपल्या पागार आडय म्हणून घाल जायत तेजे कितें कितें कंप्लेन घालून ताका भायर काडा आनी तें मागीर वयले हाडा हय सारकें हें सा इम्पोर्टंट ना स्पिकाचो. दुसरो पॉयंट सीएमान सांगलो तो जे टोलार ओनर पळय हाय टोलार ओनर सगळे गोंयकार पूण काम करपी मेवना गोंयकार ताका लागून भायर हाडचें पडटा. तुवेंच सांगलें स्पीकर सर जाग्यार गोंयकार मेळटा पळय विथ इन्सेंटिव्ज वी आर गिवींग एंड द फॅसिलिटीज गोंयकार कॅन एन्जॉय. फॉर एक्झाम्पल ही हॅज इज ओन हाऊस त्यामुळे ऑटोमॅटिकली इट इज मोर एडवांटेजियस टू हॅव अ गोवन. त्यामुळे गोंयकाराक नोकऱ्यो भरपूर आहा ते गोंयकार पळयना भितरले ते पळय बस म्हणटा पळय ते बशीन गोंयकारूय आसतात खूब. आतां फॉर एक्झाम्पल फार्मा युनिट्स 90% ऑफ द पॅकर्स अँड अदर स्टाफ आर गोवन गर्ल्स अँड लेडीज. आनी पळय बस पासून भायली ऑपरेट जाता तो पासून भायले ऑपरेट करता गोंयांत जायते बस आहा न्हय रे गोंयांत जायत्यो बशी आहा. तुका 200 बशी दी 200 बशी कोणाक जाय दी मोको नाही आनी जे पळय बस म्हणटा पळय तूं ती कंपनी दे एंगेज समथींग लायक 60 बसीस इन वन शॉट. आय हॅव चॅक्ड अप. म्हाकाय इरिटेट येता. बस तर कोण करतलो घणो गोंयकार ना 60 बसीस हा सर कित्याक ना खंय दिता मग कॉन्ट्रॅक्ट मग सांग गोंयकार रेडी आहाय घेवपा दी मरे हांव दिता नांव दिता नांव दी तुका नावादी with 100 buses I will ask them to engage them. You employ 20 people and get 60 buses. If you there is a will, there is a way, speaker. We'll move to the next question. If there is a will, there is a way. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 4 श्री इजदूर फर्नांडीस. एक मनीस दाखय म्हाका ती आशिल्लो. रजना राव रे पुरो आमी जारी आता इजोरा प्रश्न. Start question number 4. 4A. Power again. Reply as per cyclostyle. Speaker sir, हे जे लिस्ट दिला आता जे पेंडिंग आसा कनेक्शनां डिपार्टमेंटा कडेन आनी एक पॉलिसी ओ कितें रूल ओ कितें बाबा आसा की बाबा एग्रीकल्चर कनेक्शन एक पावटी मागले म्हणटकच विदीन टायम फ्रेम द कनेक्शन दिवपाक कितें आसा रूल. स्पीकर सर रूल आसा बेगीतल्या बेगीन दिवंक जाय म्हणून हांवें सांगलें की हांवें सगळी लोड जो आशिल्लो तो पेंडींग आशिल्ले सगळे क्लियर करून उडयले. पण त्याच बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आसचें पडटा. आतां 22 केसी पळय काणकोणान एग्रीकल्चरच्यो आहा तातल्यो 12 जाग्यार एप्रुवल जाली खांबे हाडून दवरले नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत 12 जाणांक कनेक्शन मेळटलें. द रेस्ट 10 is for the applicant to comply with certain requirement. Speaker sir, एक केस आहा ती इज नॉट मेन्शन हियर फॉर लास्ट 17 years चलता आता कसली ती एग्रीकल्चर कनेक्शन ही हॅज नो 2012 एप्लिकेशन केलें ताणें 17,000 रुपीज बोलले ताणें आनी आजून ताका कनेक्शन ना इन सातुर्ले इन गांवडोरी इज अ फार्मर. आता फाटल्या 2-3 म्हयन्या पोल बेश्टे उबे केला खंयच्या पंचायतीन गांवडोगरी पंचायत. हे गरीब लोक मोस्ट ऑफ देम आर एग्रीकल्चरिस्ट. न्हय कित्याक जाण टू स्पीकर सर 1 minute हातून ना जाल्यार म्हाका दी. आनी तितून ना तें म्हाका कडेन आहा रिसीप्ट. आनी सेकेंडली तुमचे ऑफिसर मडगांव रावता आनी काणकोणा ऑफिसरांक फोन मारता हॉटेलाक कनेक्शन दी म्हूण पूण ह्या गरीब लोकांक कनेक्शन दिना ते. हॉटेल येता ताका पयलीं कनेक्शन दी. 22 एक गजाल लक्षात घे की आतां गांवडोंगरी फॉर एक्झाम्पल थंय फॉरेस्ट थंय झाडां थंय रोड कटींग परमिशन बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट एरिया अशे तरेतरेच्यो गजाली आसता. काणकोण सिटीन हे प्रॉब्लेम नासता. काणकोण सिटीन कनेक्शन दिता आसतना इजी आसता प्लस लोड कॅपॅसिटी आसची पडटा ट्रान्सफॉर्मराची. तुजी केस आल दी म्हाका आय वील परस्यू एंड टेल यू बट हाव इट इज नॉट हियर दॅट इज माय मेजर क्वेश्चन. गिव मी दॅट डिटेल बिकॉज आय हॅव गॉट. नाही गिव मी दॅट डिटेल आय वील फायंड आउट. जालें ना सर स्पीकर सर ना हांव तुमचे कडेन आतां हे कंडक्टर्स सर्वीस वायर्स बी सो कित्याक कितलो तेंप जालो शॉर्टेज आहा. बिकॉज लास्ट टायम मिनिस्टर मडकयकरान आमकां अश्युरन्स दिल्ले की 5 लाख आपूण परमिशन दिता मोडपाक कोणत्या लोकांचें काम कर म्हणून अर्जंटली प्लस मिटरूय घेया म्हूण सांगलें. कितें मिटर्स
Meters already, I think they are under supply. We have placed order for various types of meters. Conductor, I have, at least I remember, I have cleared 5 crores worth conductors last month. So I will check up why it is stuck up. And I can say that by November, December, 12 connections out of these will be released. And in case of 10, the applicant has to comply with certain. Yes, those things I will ask. In cases they have to pay and other things. Yes. In 12, by November, they will get. Okay. November, December. Speaker, sir, last question. There are 2,000 single phase and 1,000 three-phase meters are in store. So meters is not a problem. Conductors also has conductors, Speaker, sir. Conductorचे ऑर्डरी प्लेस केल्या. No, 5 lakh कितें मोडपाक permission दिला तांकां? कितें? Last session, Minister Madakekar assured in the House, saying that I have given permission to buy conductors worth ₹5 lakhs. An emergency diya आपण काम करपाक. I'll check up. I'm not aware of it. But Speaker, I'll see sir, that conductors won't be the hampering point. Okay. I will see that by November, December, these people gets the connection. Okay, thank you, Speaker, sir. Last one, left out waters, Speaker, sir. Not agriculture, left out waters. It was approved in 6/12/17 for 12 houses. Amount was also sanctioned 15 lakhs to take the contract. Azul कांयच करूना. All very people. आणि हे ऑफिसात धांवता फकत हॉटेलांक लायट दिवपाक. No, हॉटेलाची लायट ताज्या बरोबर कंपेर करूं नाका. Because Gaudongri, as I told you, Gaudongri, Khotigao, there are many more difficulties than the normal ones to give power connection because of forests, because of environment and a lot of other issues. So these are left out wards are because they are left out because of these difficulties. I will, though the question does not talk about left out, I will still find out and see. Nilesh Cabral. Ask a clarification. Honorable CM has said that due to forest problems, other problems, connections for agriculture are being pending in Gangdori. Connection in this area itself is a problem. Yeah, but Speaker, sir, I just wanted to specifically. can you not use any rule in the agriculture in a sense in electricity department rule where even if they have common properties or something, when the poles are being pulled, there are objections raised because the wires go inside the properties for agriculture connections. Some sort of a legislation can be made so that agriculturists who wants to cultivate and if the poles have to be shifted to different parts, then they should be allowed. Because unnecessarily they bring objections because the poles pass, because there is no connectivity of road or something like that. बऱ्याचदा लोक झगडूंक येता. Even for example, trees which branches which are coming on the line, ते कापपाक गेले तर तूं लोक केस्तांव करपाक येता. तूं सांगतलो काप म्हणून, पण तो ओनर आहा पळय तो हातान तलवार घेवन येता, काणो घेवन येता भायर. इलेक्ट्रिसिटीचो मनीस आसता कापूंक आयलो सो तो पळून वता. So it is very easy for us to say that you trim those trees. That one individual can block the full thing. हांगा केदे व्हडले ब्रिज आनी रस्ते सुद्दां एका मनशान आपले इल्लेशें कितें आसा ताचेर आडयल्या. So it cannot be done that way. There is enough power legally, but he comes for creating chaos. He goes to courts, he fights, he comes with a stick in his hand. लिगली आसा पावर बऱ्याच जाग्यार, पण लिगल पावर आसून सुद्दां तो मनीस थंय गेलो की जो कोण पळय हें करपाक वता ताज्या आंगार वता, तो भियेता. श्री दीपक पावसकर. पावर डिपार्टमेंट गोंयच्या लोकांचो बॅकबोन. आयज सुद्दां हावजांक खुबशे क्वेश्चन आयले जे पावर डिपार्टमेंटाचे आसा. एग्रीकल्चराचेर हांव उलोवंक सोदतां. म्हाजी रुरल एरिया आणि पावर आणि ड्रिंकिंग वॉटर आणि एग्रीकल्चर हितून लागींचें नातें आसा. एग्रीकल्चर विशय ना. पावर. ओनली पावर. हय, पूण आमचे एग्रीकल्चर हितूर पावर आमकां सारकी सप्लाय ना. पावर डिपार्टमेंटाक विचारत तेंचे कडेन मटेरियल समज प्रोवायड करून दिले जाल्यार ते म्हणटा फॉल्ट मेळना. आयज जे जेई आसा हांव पावर मिनिस्टरा कडेन मागता, सीएमा कडेन मागता, आतां जे नवीन जेई घेतले ते तुमी मातशी ट्रेन जेई घेया, कित्याक तांकां फॉल्टूच मेळना. ते म्हणटा 40 वर्सां जालीं ह्या पावर जी लायन जी सप्लाय आसा 40 वर्सां जालीं आमकां ते फॉल्ट मेळना. तेन्ना आतां नवीन जे जेई घेता ते ट्रेन घेवचे अशें हांव स्पिकर सरा कडेन मागता.
Star question 5, Sri Pratap Singh Rani. Question number 5A. Replies as per cyclostyle presented to the House. Speaker, sir, with reference to 5B. I guy 5B. No, 5A, sub-question B, second. Answer to question number 5A, paragraph 2, that is B. Whether the government will consider the grants given for construction of schools and laboratories as non-refundable if the same have been constructed and are in use for more than 5 years. You have given some grants to the schools. Now, whether the government will consider the grants given for construction of schools and laboratories as non-refundable if the same have been constructed and are in use for more than 5 years. Mr. Speaker, sir, today education is the important thing and is as important as water and air in the 21st century. And therefore, my request to the government is, if these schools are functioning, having more than 100 or 200 students, I think the grants given, because after all, they said they are giving 15 years for them to be repaid, etc., etc. But then they come for, reconstruction or repairs and maintenance, and so many things happen. So therefore, my request to the government is, whatever the grants given, you write them off. I think these grants were given, it has such a beautiful conditions that 50% is grant, loan. Balance 50% without interest to be paid over a period of 15 years. Government सगळें दिता, ही नवी स्कीम हांवेनूच काडलेली आनी ती दिल्ली. म्हाका दिसता तातूंत आतां बदल करणे शक्य ना, कारण there are crores and crores rupees involved with different It is a scheme under which this is given. बाकी कितें सपोर्ट दिवंक जाय जाल्यार पळोवया येता. तुम्ही जे इश्कॉल बांदपाक दितात काय ना, तुमचेच काम करता. Private enterprise, and these schools are preferred by the common man, whether it's primary school or whether it's a high school. The common man will travel all the way, and now everybody's got buses, they go to the best school, and the results are a measure of an educational institution, the SSC results, etc. So people, students, parents want their students to have the best of education. But sometimes they come for repairs. Now this money, if you are not taking underhand, there are schools which are doing it. You stop that, please. There are certain schools are taking on money. There is a school very close to your constituency, Mr. Speaker. They are taking money, cash, not even For admission? check. Not even check. You are aware of it. ज्या घेर खबर आहा पळय, थंय आमी कारवाई केल्ली आसा. These sort of Speaker things, sir, ते you कितें don't give them सांगतात grants. Don't give them grants if they do that. Don't give them grants. They are doing this. People are standing at 4 o'clock in the morning for getting admission to that schools. Should be And they are noted. taking money, you see, in cash. This should be stopped. That will be stopped. पण प्रॉब्लेम कितें जाता, कोणूच बरोवन दिना. They want their children to get to तांच्यांनी the even म्हाका Honorable Speaker knows about that school. पोस्ट I कार्डाचेर did not tell कंप्लेन him. आयल्या हांवेन एक्शन घेतला. I did not tell him. He knows about that school. There are people and children, parents want their children to get the best of education. But taking money from parents and taking money from the government, and those who do honest business, they have to repair the schools, etc., are not able to pay the amounts. मी सांगता ते आमी लक्षांत दवरता.
पण म्हाका दिसता Let आमी it be any government, I don't care, their No, children no. come from all we the, have given all so the many, parties. so many facilities that school should also, management should also take up some initiatives to get this money. This is very small amount, 278 rupees per lakh. No, but when you are giving in 40 lakhs, 50 lakhs, the money has to be collected. We can't collect it from the parents. We have to just beg, buy, borrow, steal. हांव examine करता, but I don't assure anything. I will examine, but I don't You know, assure. I mean, It's okay. I'm prepared to tell you this. This is a very important thing because it's education. That's all I will definitely examine the issue in rural areas particularly. There are some schools which may face this problem, but malpractices I will not permit. And Speaker sir, if someone brings it to my notice, I will take action against anyone. I am not bothered about. Manya Shri Nilesh Kabral. The question of grants is there and repayment is already given properly. That whatever grant is given, 50% becomes a grant and 50% becomes a loan, and 278 rupees per lakh. Interest-free loan it is. Interest-free loan. 278 on the principal per lakh for 15 years to be payable. Speaker sir, when this topic is coming, I will ask, I have brought it to the notice of Chief Minister also. There are schools in my constituency like one Garden Angel school. Today the students are also here. Their school was almost 80 years back. And the policy of the grants giving for buildings is outdated. In the sense, what happens is PWD gives the number of years and depreciated value. So grants when they're given, I think we have to re-look into the question of giving rent to them, because more years of the school, because of this 15 years of repayable schedule, the depreciation value comes down. So एक fixed quantum speaker sir दिवपाक जाय instead of depreciated value for grants for the school. I will definitely take this into account. Shri Prasad Gaokar. स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय की जे टिचर्स आसात, आज प्रायमरी स्कुलाक सेकंडरी आनी त्याच बरोबर हायर सेकंडरी हातूंत भितर टिचर्स खूब शॉर्टेज आसात. म्हजो क्वेश्चन आसा फुडें स्पीकर सर, ताका लागून उलयता. तर हाजेर कितें विचार केलो काय जातीतले बेन, कित्याक आमच्या रुरल एरिया इतली प्रॉब्लेम जाल्ले कडेन आसा की प्रत्येक जवळ जवळ म्हाजे कडेन आतां 11 शाळेक टिचर कमी आसा म्हाका. प्रायमरी सेकंडरी हातूंत जवळ 21 टिचर आनी हायर सेकंडरी टिचर कमी आसा. रिलेटेड टू ग्रांट्स आहा, पण ताका इतलेंच हांव सांगूंक सोदता, ताणें एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या डिमांडाक काडचो. हांव इतलेंच सांगता की आय हॅव ऑलरेडी क्लियर्ड वेकन्सी फिलींग ऑफ 183 टिचर्स वेकन्सी एट प्रायमरी लेवल. जातीतले बेगीन हे जावपाक जाय आमकां. नाही, ऑलरेडी हांवें क्लियर केली. एडवर्टायज मे अपियर व्हेरी सून. ओके, थँक्यू. Shri Chichila Lemo. आमच्या एक CM प्रताप सिंह राणेन जे कोएशन घातलां आनी तेजें सांगलां एडमिशनां पयशे घेताय पळय म्हणटा तें सारकें आहा. कित्याक XCM म्हणून. हांगा मरे खंयची शाळा? एक्सएम म्हणून हांवें म्हगेल्या दोळ्यान पळयलां आनी हांव तुका भितर आवडून दितां. जे एडमिशन बारीक समाजाक एडमिशन दिना आनी एडमिशन येता आसतना 8,000 फी घेता आनी वयल्यान 15,000 ते कडेन हेजे लॉटरी बूक दिता पळोवपाक. लॉटरी काडून 15,000 बूक स्पेसिफीक खंयची जर तूं कंप्लेन म्हाका सांगलें तकलो तुमकां हाडून दित जाल्यार हांव कारवाई करता. नांवां दिवची. पूण हें रॉंग. हेजेर मातशें लक्ष धरपा जाय हे भाशेन. लक्ष आसा, आमी कितल्याच शाळांक हे केलें आनी आतां पिनल एक्शन चालू करतलो. पण तुवें लक्षांत हाडून दिवचें पडटलें न्ही. आनी तो लोक येवन आमकां स्वता थिंगा आमी खंय दिले थिंगा पयशे. थंय जेन्युइन कितें तरी आसूंक जाय आनी खरीच केस आसूंक जाय. म्हाका एडमिशन दिना म्हणून हांवें, कारण आतां आमी प्रायमरीक एडमिशनाक क्रायटेरिया लायला. प्रायमरीक 1 किलोमिटरा भितर आसत जाल्यार ताका इतले मार्क मेळटा. त्यामुळे ही हॅज टू गीव. नेक्स्ट इयर दीस वील बी टायटन, सो यू डोंट बॉदर अबाउट दॅट. प्रश्नोत्तराचो तास सोंपलो.